नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. थियेचे आदले आमदार किरण कांदोळकरान कार्यकर्त्यां सयत भाजप पक्ष सोडून गोवा फॉरवर्ड पक्षांत प्रवेश घेवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. हो सुवाळो दसऱ्या उपरांत रोखडोच जावपाचो आसा अशें रेवोड्या घेतिल्ले बसकेंत कांदोळकर हांणी थारायलां. मांद्रे आनी हरमला दोन सुवातांचेर धाड घालून पेडण्यां पुलिशेन रशियन नागरिकाक अटक केल्या. कारवायेत चरस आनी गांजा जप्त केल्या. पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवी आनी तांच्या पंगडान ही कारवाय केली. बुधवारा राती तोरडा पर्वरे अज्ञात व्यक्तीन विलास मेतर हाका लासून मारपाचो यत्न केल्लो. मेतर हाचेर गोमेकोत उपचार चालू आशिल्ले, मात ब्रेस्तारा ताका उपचार घेतना मरण आयलें. पुलिशेन अनवळखी व्यक्ती आड खुनाचो गुन्यांव नोंद केला. बुधवारा साद्या कारणाक लागून दोगां मदीं वाद जावन म्हापशां खून जालो. तळीवाडा म्हापशा हांगसर राहुल बंगाली हाच्या तकलेर दाडो मारिल्ल्यान ताका मरण आयलें. पुलिशेन दुबावीत पितांबर शंकर मलीक हाका अटक केल्या. फाटलें वर्सभर जालें शिक्षण खात्या कडल्यान अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांचेर अन्याय जाता म्हूण कागाळ घेवन संस्थांनी मुखेलमंत्र्याची भेट घेतली. भलायकी मंत्री आनी मुखेलमंत्र्या मदीं ताळमेळ ना म्हूण गोंयच्या जनतेक हाचो त्रास जाता असो आम आदमी पक्षाचो आरोप आसा. म्हापशा भाजप कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांत प्रवेश घेतलो. कोरोना महामारीचेर नियंत्रण दवरपाक सरकाराक पुरायपणान अपेस आयला. सरकाराच्या घाळपणाक लागूनच राज्यांत कोरोना दुयेंतान मरप्यांचो आंकडो वाडटा असो आमदार सुदीन ढवळीकराचो आरोप आसा. ब्रेस्तारा रोजगार विनिमय केंद्राचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. सुवाळ्याक महसूल मंत्री जेनिफर मॉन्सेरातूय हजर आशिल्ली. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्रां हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेरूय पळोवंक मेळटल्यो. तशेंच ह्यो खबरो तुमकां सोशल मिडियाचेरूय पळोवंक मेळटल्यो. त्या भायर जिओ ॲप आनी टाटा स्काय ॲपाचेरूय तुमकां आमच्यो ह्यो खबरो पळोवपाक मेळटल्यो. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.